धारगळे सुके कुर्णात दोंगर कापून बेकायदेशीर मायनिंग चल्ला। थंयचो आरटीआय वावुरपी निलेश पटेकारान मिडिया मुखार हो आरोप केला। हायवे कुशीक सगळ्यांच्या दोळे फुडें दोंगर पोखरप चल्ला। थंय रातचें काम चलता। माती ट्रकांनी भरून महाराष्ट्रान वता। थंय बाउन्सर दवरल्यात। लोकांक थंय वचपाक दिनात अशें हो वावुरपी सांगता। थंयचे पुलीस आनी मायनिंग अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान हें सगळें चल्लां असो पटकाराचो दावो। थंय खंय पेट्रोल पंप येवपाचो आशिल्लो। आयतारा सावन प्रुडंटाचेर ही खबर दाखयले उपरांत सोमारा फ्लायिंग स्क्वॉडान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें। पोरतून तांणी रातचे जवळ जवळ 400 ट्रक 10 JCB रातचे स्टार्ट करतालो, दिसाचे बंद करतालो। कितें गेलो आनी कंप्लेंट दिली पेडण्या पुलीस स्टेशनाक। जाल्यार पेडण्या पुलीस स्टेशन कितें म्हणटा, तुमी थंयसर तकले फोडा, मर्डरी करा हो PI लोटलीकर, जाल्यार आमी थंयसर येतले। कित्याक नाजाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटी खंयची आसा पळय तेंचे तुमी कितें तरी स्टॉप, कितें तरी नाल्यार शोकस नोटीस कितें स्टॉप केला ती तरी हाडून दिला। आपलें काम तें न्हू म्हणपालो असो लोटलीकार PI म्हणपालो। मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले। डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेला जाल्यार तो कितें म्हणटा की हें आमच्या अंडर येना म्हणपालो, आपणाक तो पावर ना म्हणटा। हो पावर आसा तो कलेक्टरा कडेन गेलो। डेप्युटी कलेक्टर घाट मामलेदाराकूय केलें एप्लिकेशन। मामलेदार म्हणटा आपले कडेन कांय ना, आपणाक पावर ना म्हणटा ती हें करपाक। ती TCP कडेन पावर म्हणटा। जाल्यार फ्लायिंग स्क्वॉड म्हणटा आमी सांजे 5 मेरेन थंयसर रावले सायटीचेर। त्या फ्लायिंग स्क्वॉडाक आमी फोन करीत आसा। तर फ्लायिंग स्क्वॉड कितें सांगता की ड्रायव्हर ना म्हणून। मागीर आमी मायनिंगेक फोन केलो। तर मायनिंगेक एक कोण तरी ऑफिसर कामत म्हणून आसा, ताका आमी फोन केलो जाल्यार म्हटलें अशें अशें चलता म्हटलें। तर तुमी म्हटलें कांय एक्शन केन्ना घेतलें काय म्हटलें। तर तो कितें सांगता डायरेक्टर आसा तो म्हणपालो भायर भोंवपाक गेलो आसा म्हणपालो। हेचे वरसून अशें आमकां दिसून येलें हे सगळे इनवॉल्व हे भितूर आसा आनी कितें तरी तेंचे कितें तरी मलिदा घेता आसतले। पूण आतां हो प्रश्न पडला तर आमी वचपाचें खंय? आतां कोर्टाक जर आमी गेले आमकां टायम लागतलो। तेचे बरी इलिगल एक्टिविटी तो काडून काबार करतलो। गव्हर्मेंटाक लॉस आसा हेतून। गोंयांतले 51 ज्येष्ठ कलाकारांक आयतारा गोंय सरकारान कला गौरव पुरस्कार भेटयले। संगीत, नाटक, तियात्र, साहित्य, भजन आनी हेर मळावयल्या कलाकारांचो भोवमान केला। पड्ड्या फाटल्यान वावुरपी कलाकारांचोय गौरव करूंक जाय अशी सुचोवणी कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान केली। कला अकादमीत आयतारा जाल्ल्या एका खासा दबाज्यात 51 कलाकारांक कला गौरव पुरस्कार भेटयले। साहित्य, नाट्य, तियात्र आनी हेर वाठारांतल्या ज्येष्ठ कलाकारांक हे पुरस्कार भेटयले। शेवटी पुरस्कार हे गौरव कोणाक जाता, कोणीन तरी कोणाक रिकमेंड करप। मागीर खुबश्यो संस्था आहा हे आर्टिस्ट म्हणून आर्टिस्टांक रिकमेंड करता, कलाकारांक रिकमेंड करता। आनी खंय तरी नजर चुकीन हे जे लोक आहा जे पड्ड्या फाटल्यान काम करता हे लोक कोणाच्या नजरेक पडना आनी तेंचे कोण रिकमेंडेशनूय करिना। मागीर ह्या लोकांचें रिकमेंडेशन जावप अत्यंत गरजेचें आहा। कित्याक कारण नाल्यार ते लोक ना जाल्यार नाटक जावपूच शकना। अशे सगळ्या फिल्डांतले लोक जर येत जर सत्कार मेळत जाल्यार म्हाका दिसता हो सत्कार आहा हो गौरव आहा हो भरगच्च हो दिसतलो। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। कुडचडेंचे रवींद्र भवन तियात्र महोत्सव करता। हो महोत्सव 12 ते 16 फेब्रुवारी मेरेन कुडचडेंच्या रवींद्र भवनात चलतलो। ह्या महोत्सवात 5 तियात्र दाखयतले। तियात्र फुकट पळोवंक मेळटले अशें कुडचडेंच्या रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष निलेश काब्रालान सांगलें। रवींद्र भवन कुडचडे पयले तियात्र फेस्टिवल करून हाडटा। हितून कंटिन्युअस 12 तारखेच्यान 16 तारीख पासून कंटिन्युअस 5 दीस 5 तियात्र आसतले। तितल्यो 3 कमर्शियल जे बरे लेखक आसा आमचो 12 तारखेक जातलो उमत्या कोळशार उदक तो मारियो बाब मारियोचो। तसोच येस माय लॉर्ड 13 तारखेक बाब रोझफेल्टाचो आनी 14 तारखेक शुक्राराक संवसार बुड्डलो हो कॉमेडी डॉमिनिकाचो 3रो तियात्र। तशेंच 2 तियात्र जे कला अकादमी पार्ट घेतले ते फर्स्ट आनी सेकंड प्रायजाचे विनर। शेनवाराक शिक्को अनिल पेडणेकराचो जो सेकंड प्रायज कला अकादमी मेळ्ळो तो फर्स्ट प्रायज मेळ्ळलो तो मायकल ग्रेशियसाचो सिद्धांत पाय घाल गो बाय हो तियात्र आमी हे सगळे 5 दिसान 5 तियात्र जातले। तेन्ना लोकां कडेन मागता की तेणी येवन हांगा पळोवचे। ही फर्स्ट कम फर्स्ट सेव बेसीस आसतले। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसप।